मुद्दो आसा तो म्हटल्यार गृहलक्ष्मी जी स्कीम आमच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षान जी सुरू केली गोंयभर दिवपाक एक प्रत्येक घरातल्या एक जी प्रमुख महिला आसा तिच्या पर्यंत 5,000 दिवपाची जी स्कीम आमच्या पक्षान सुरू केल्ली आसा त्या स्किमीक भरपूर प्रतिसाद प्रत्येक महिले कडल्यान मेळटा आनी आमी आमच्या मतदारसंघान आज पर्यंत ह्या 10 ते 15 दिसां पर्यंत जवळ जवळ 5,000 फॅमिलीज कवर केल्ल्यो आसा। आमच्या संपूर्ण मतदारसंघान आमच्यो 7 पंचायती तातूंतल्यो जवळ जवळ 8 ते 8,500 फॅमिलीज ह्या आमच्या मतदारसंघान आसा। तातूंतल्यो 5,000च्या वयर आमी ह्या स्किमी अंतर्गत प्रत्येक महिलेक रजिस्टर केल्ले आसा आनी जो प्रतिसाद आमकां मेळटा जे आमकां प्रत्येक महिले कडल्यान ज्या ज्या वाठारान आमी ही स्कीम रजिस्टर करपाक वयता त्या वाठारान प्रत्येक एक मोठ्या आनंदान एक मोठ्या उमेदीन प्रत्येक महिला रजिस्टर करपाक ह्या स्किमी अंतर्गत फुडें वयता। आमी आमच्यो 7 पंचायतींतल्यो जवळ जवळ दिवाडे आमकां बऱ्या पैकी प्रतिसाद आमकां मेळपाक लागलो। आमी 2 ते 3 दीस 4 दीस जाले आमी दिवाडे सुरू केल्ले आसा। ओल्ड गोवा म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट जाल्लें आसा। खोर्ले जवळ जवळ 80% कंप्लीट जाल्लें आसा। करमळी आतां सुरवात केल्ली आसा 4 दीस पयलीं। कुमारजुंय बऱ्या पैकी प्रतिसाद आसा आनी सांतिस्त्यो म्हणजे संपूर्ण वाठारांतल्यो ज्यो महिला आसा तांकां खंय तरी दिसता की आमचो पक्ष तेंच्या बाबतीन खंय तरी एक खंबीरपणे विचार करता, एक सिरियसली विचार करता। कारण घरांतले एक महिलेक 5,000 मेळ्ळ्या नंतर खरो जर विकास जावंक शकता तर प्रत्येक महिलेक घरांतल्या तेंच्या हातीन पयशे येवप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसता। आनी त्या खातीर ज्या वेळार घरान एक महिले कडेन पयशे वयता, घरांतली एक महिला जी खास करून संवसार आपलो पळयता, सगळे प्रत्येक गोष्टींचो बारीक मोठो विचार करून संवसार आपल्या कुटुंबाचो कशा बऱ्या पद्दतीन चलतलो हे जर विचार करता तर ती महिला करता। आनी त्या खातीर आमच्या पक्षान जी खरें म्हणचे वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा आमी, आमची जी लिडर आसा आमची TMCची सुप्रिमो आनी वेस्ट बेंगॉलची चीफ मिनिस्टर ममता दीदी बॅनर्जी, ही सदीत तिचो ध्येय आसा की वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे प्रत्येक घरातल्या बायलेक फुडें काडप हें तिचें खंय तरी एक स्वप्न आसा। आनी त्या संदर्भान त्या परिस्थितीन हो जो विचार तिणें करून ही स्कीम आमच्या गोंय पर्यंत हाडली आनी तिका बऱ्या पैकी प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो आसा।